वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट जो आमचो मेन डिपार्टमेंट हा, जो वॉटर उदक रॉ वॉटर आमकां जो मेन प्लांट बांदलेलो पर्वरीन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एका हाडटा हिंगासर. त्याच्या भायर आतां न्यू प्लांट जो आमी पिलेन इंडस्ट्रियल एस्टेटाच्या भायर थिंगासर बांदपाक सुरवात केल्ली आहा, थिंगाय हाडपाचें आहा उदक हे रॉ वॉटर. मागीर एक अंजुना वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आतां ह्या 8 दिसांक सुरवात जाता, थिंगासरूय हाडपाचो आहा हो प्लांट. पूण हिंगा मोठे समस्या आहा आमचे कडेन की वर्साक 2-3 फावटी हो जो चॅनल आहा, हे जे कॅनल आहा आमचे जे उदक घेवन येता तिलारीनसून, हे ब्रीच जायत आहा, हे खंय ना खंय कोसळटा. आनी कोसळले उपरांत तेजे मेंटेनन्स जे जाता तेका मिनिमम 1-1.5 म्हयन्याचो टायम लागता. आनी 1.5 म्हयनो रॉ वॉटर मेळना आमकां, आनी थिंगा वॉटर शॉर्टेज जाता. आनी आयज सायपे विलेजीन वॉटर शॉर्टेज आहा. कित्याक पर्वरीसून उदक पिलेन येता, पिलेनसून आमकां येता सायपे, आनी हे उदक पावना हिंगासर कित्याक वॉटर शॉर्टेज इज देर. रॉ वॉटर तेंकां आनीक खंय नेक्स्ट 20 days रॉ वॉटर मेळचें ना पिलेना हिंगा पर्वरी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक. आनी थिंगासर मेळनासतना जे आमकां आदीं कशें येताले फ्रॉम आसनोरा, तर तेंकाय पुश करचें पडलें इन एंटायर पर्वरीन. सो वी वील हॅव शॉर्टेज ऑफ वॉटर. आनी म्हाका दिसता एका लॉंग टर्म प्लॅनिंग करपाची गरज आहा. जे बरे व्हडले पॉन्ड्स आहा ते रिवायव कशे करूंक शकता आमी, हेचेर म्हाका दिसता आमी बसून स्टडी करपाची गरज आहा. आमचो चीफ इंजिनियर बदामी हू इज व्हेरी स्मार्ट आनी ताका एक्सटेन्शनूय दिल्लें गव्हर्मेंटान. असले जे इंजिनियर्स आहा आनी आनीक आदले इंजिनियर्स जे आमचे रिटायर जाले तेंकाय बोर्डार हाडपाची गरज आहा सरकारान. आनी चिंतपाची गरज आहा हे वॉटर शॉर्टेज इन द स्टेट ऑफ गोवा, हाव वी आर गोइंग टू मीट द डिमांड, द इन्क्रीजिंग डिमांड. जेन्ना आमी म्हणटा ट्युरिस्ट वाडटा, ट्युरिझम वाडोवपाक जाय, एम्प्लॉयमेंट वाडोवपाक जाय, इंडस्ट्री गोंयान हाडपाक जाय, हे बेश्टेच येतल्यो. आनी तांकां उदक कोण दितलो? खारें उदक दिवया डायरेक्ट, अशी परिस्थिती आहा. तांकां उदक दित जाल्यार लोकलांक उदक मेळना हिंगा, लोकल पादेशार जाता. त्या खातीर सरकारान म्हाका दिसता हेचेर एक लॉंग टर्म प्लॅन आयच्यान स्टार्ट करपाची गरज आहा. म्हणजे ह्या म्हयन्यांसून तरी प्लॅनिंग करा हाव यू आर गोइंग टू गिव्ह वॉटर टू द कोस्टल बेल्ट ऑफ नॉर्थ गोवा, रायट फ्रॉम मोर्जे आरांबोल केरी टील नेरूल, म्हणजे शिंकेरी अप टू नेरूल, पील एंड नेरूल. एका ह्या भागाक उदक कशें मेळटलें इन द इयर्स टू कम, बिकॉज number of rooms which are going to increase in the next 1.5 year is like going to be around 10,000. 10,000 रूम वाढपाच्या. तुम्ही बारीकशे एक राउंड मारून पळया, राईट फ्रॉम पेंजीम साइड अप टू द कोस्टल बेल्ट ऑफ मोर्जे आरांबोल केरी कितके रूम हॉटेलां न्यू चालू जावपाचे आहा, कितकी फ्लॅटां चालू जाल्या आनी ते कंप्लिशनाक पावल्ले आहा. 1-1.5 वर्सां भितर 6 म्हयन्यां भितर तेजे कंप्लिशन जातलें. आता हे जो तर कंप्लीट जालें ताका उदक खंय मेळटलें, हो व्हडलो प्रश्न आहा. कोण हेचेर सोजमावंक सोदिना. आमी दिवन सोडीत आहा लायसनां, ते तेणे दिलें म्हणटा लायसन. पंचायत इज हेल्पलेस. पंचायत हॅज टू गिव्ह, दे वील बी टेकन टू कोर्ट. जो बिल्डर आहा, जो हॉटेल ओनर जो बांदपाचो आहा, तो पंचायतीक कोर्टान वता आनी कोर्ट म्हणटा लायसन दी. उदकाचें कोणूच उलयना. आयज उदकाची व्हडली समस्या आनी ही सरकारान पळोवपाची गरज आहा. आनी त्या खातीर हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन, WRD मिनिस्टर बदामी कडेन ह्या दिसांनी वचपाचो आहा. कित्याक आमचे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट जी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा हिंका उदकूच ना. आयज उदकाक लोक त्रास काडटा. आनी सायडीकसून हॉटेलां इनॉग्रेट जायत आहा, फ्लॅटां इनॉग्रेट जायत आहा. 50 फ्लॅटां, 40 फ्लॅटां, 60 फ्लॅटां. वी आर डिस्करेजिंग दीस एक्चुअली. म्हणजे आमी पार्रा विलेज, इवन नागोवा ते एरियेन आमी फ्लॅटां अलाउच करिना कित्याक उदक ना. आनी हिंगासर ना म्हणूंक जायना कित्याक ते म्हणटा दिस इज द कोस्टल बेल्ट, हॉटेल्स हॅव टू कम. सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चॅलेंज बिफोर अस, द पंचायत and also with the government. How long we are going to say we are going to be helpless? We need to come out with solution, and the government of the day is responsible to give water to the people of the state of Goa. We cannot say that because these 10 buildings are come, you are denied water. The locals who are here, that shouldn't be the reason. Or you come out with a policy decision that we are not going to come up with more hotels or flats. दोन्ही भितरले एक सांगूंक जाय.
आमकां डिनाय करूंक जायना उदक. आयज उदक ना म्हणून लोक घरा येयल्ले आहा. काल 100-150 लोक घरा, उदक ना. सर कितें करपाचें आमी? टँकर एक येता. सो वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट PWD हॅज टू वर्क टुगेदर, हॅज टू कम आउट विथ परमनंट सोल्युशन. आयज सरकारान हें करपाकूच जाय, ड्युटी बाउंड, की आमी उदक डिनाय करचें ना लोकलांक. म्हणूंक शकना तुमी 15 दीस न्हायनासतना रावा म्हणून, वो दर्यान वचून न्हावा. आमदार सांगूंक शकता हो सरपंच जोत्यांनी मारतले लोक. अशी परिस्थिती जाल्ली आयज. आनी त्या खातीर हांव मागता की हेचेर इमर्जन्सी मिटींग सीएमान हाडपाची गरज आहा. कित्याक हिंगासर उदक ना, कोस्टल बेल्टाक उदक ना. आणि दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द फ्युचर. वी आर ऑलवेज गोइंग टू ब्लेम द तिलारी चॅनल. हे आदले चॅनल हा हे मोडत आहा म्हणून. दॅट इज नॉट द रिजन. ते रिजन दिवंक शकना आमी. लोकांक सांगतले की चॅनल मोडला, आता उदक मेवचें ना तुमकां 15 दीस, तुमी हाया खूंय खाता पळय. दिस इज नॉट ट्रू.